वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? रे आता उठला, टाइम किती झाला खबर सांगू? कितला उठलो सगळं आहे म्हण. हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. 12 झाली, 12 उठलाय. उठ उठ म्हटला उठ ना. तर मम्मी मग तापयता त्याका उठे नका म्हणता नाही, दोन्ही म्हणता आता स्कूल स्टार्ट नाही, मग त्याका उठच्या पट्ट्याला बेगिना. तो जस्ट उठला, चाय पिलो आणि बसला. तो झाले आता 12. आता व्लॉग स्टार्ट करता. ओके. सो आयज म्हाका बाल्कनी सगळें क्लीन करूंक जाय, जशें तुमकां सांगलेलें हांवें लास्ट व्हिडिओन. सो आयज म्हाका सगळें क्लीन करूंक जाय. सो क्लीन करच्या पयलीं म्हटलें सगळें रांदून दवरया जेवण बीन, कित्याक शिव आयज बेगिना वयतलो इव्हेंटाक वेर्णा. सो ताका लागून तो मागीर येतलो आनी घाय येतले. तो म्हटलें आयज पयलीं सगळें रांदून दवरया आनी मागीर हें काम करया, मागीर सुशेगाद केल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. घरची सगळी ऑलमोस्ट कामां जाल्लीं आसा, फक्त झाडू मारला हांवें, पुसोवंक ना आयज, कित्याक मागीर हें काम करतलें न्ही आनी परत घर सगळें मॅस जातलें. म्हटलें आयज पुशा नाका, फाल्यां पुशा म्हटलें. तशें म्हणजे घर क्लीन आसतात. ओके. सो म्हाका न्ही एक सबस्क्रायबरांनी रिक्वेस्ट केलेले एक रेसिपी शेअर करपाक, चिकन सुक्का, जे हांवें न्ही बेंगलुरा केल्लेले मदर्स डे दिसाक. ओके. तें आनी मागीर हांव कुमटा येयल्लें पळय, जेन्ना हांव म्हाज्या आजीगेर गेल्लें पळय, रातचें न्ही भयणीगेर न्ही चिकन हाडलेलें, सो हांवें सुक्का केल्लेलें. सिंपल आनी इतलें बरें लागता सांगू तुमकां. म्हणजे भयणीच्या भुरग्यांक न्ही तें खूब आवडलें, बरें खालें. भयणीच्या भुरग्यांक खूब आवडलें. अशें तीख कमी केल्लें हांवें, ताका तें खूब आवडलें चिकन सुक्का. सो म्हाका एक सबस्क्रायबर आसा अलिशा रिबेरो म्हणून, तेणें म्हाका सांगलेलें की एक रिक्वेस्ट केलेली म्हाका की चिकन सुक्का रेसिपी शेअर कर म्हणून. सो काल तुमकां सांगलेलें न्ही कालच्या व्हिडिओन चिकन हाडून दवरला. सो आयज चिकन सुक्का करतलें हांव. मम्मी तर हें करता शाकोती, मम्मी म्हणपाक आपल्याक शाकोती खावंक जाय खंय. सो म्हटलें कर, मम्मी तर शाकोती करता. आनी चिकन शाकोती रेसिपी ऑलरेडी हांवें शेअर केला. कोणाक लिंक जाय जाल्यार म्हाका तुमी प्लीज कमेंट करा, हांव तुमकां लिंक शेअर करता. ओके. सो मम्मी तर चिकन सुक्का करता, चिकन करी करता शाकोती, आतां हांव सुक्का करता. आनी सो मम्मी म्हटलें चडूच कर करी बीन, कित्याक फाल्यां म्हाका फूल किचन क्लीन करूंक जाय. सो म्हटलें फाल्यां रांदपाचें बी कांय टेन्शन ना. सो म्हटलें आयजूच चड करून दवरया आनी फाल्यां बी जातलें, फाल्यां बी खाता नॉनवेज, ताका लागून. सो म्हटलें पयलीं किचनान या, तुमकां चिकन सुक्का दाखयता, ती रिक्वेस्टेड हें आसा रेसिपी. सो म्हटलें आयज तुमकां हांव शेअर करता आनी मागीर हांव हें सगळें बाल्कनी आयज क्लीन करतलें. ओके. सो आनी भायर तुमकां वेदर सांगू, वोत आहा, पावसूच ना आनी गरमी परत सुरू, ते आहा तशें गरमी स्टार्ट. ओके. सो दाखय तूं किचनान या. मम्मीन मसालो घातला ग्रायंडरान. ओके. सो मम्मी म्हटलें मातशें बेगिना करून दवरया, शाकोती जाली की शीत कर म्हटलें हांवें. तो मागीर केन्ना येतलो खबर ना, ताका लागून. सो दाखयत तुमकां प्रिपेरेशन म्हाजें रोखडें जाता. चिकन सुक्का खूब इजी आहा तें, आनी तेज्या वांगडा चपाती बी आसल्यार न्ही विचारपाकच नाका. चपाती पाव शीतानूय बरें जाता. सुक्का मातशें चड हांव सुक्का करना, मातशी ग्रेवी दवरता. ओके. बरें जाता, एकदम मुद्दम तुमी ट्राय करा. आनी नेक्स्ट डे सुद्दां दवरलें न्ही आनी टेस्ट डबल जाता. सांगासो दवरला मसाला जावं ना अजून. अजून जावं ना. आनी हांगासर दवरला मम्मीन चिकन शिजोवपाक, शाकोती करपाक. उदीक घे, काड घे उदक हा वयर. ऑलरेडी हांवें शेअर केला, तुमकां जाय जाल्यार म्हाका सांगा. ओके. हांव लिंक दिता तुमकां. पळय ग्रीन मसाला लावून न्ही ताका दवरलेलें आनी आतां चिकन शिजोवपाक दवरला. चला आतां हांव म्हाजी रेसिपी दाखयता तुमकां चिकन सुक्का, की म्हाका न्ही चिकन न्ही मातशें मॅरिनेट करून दवरूंक जाय एक हाफ एन आवर, जाल्यार ताका तें मातशें टेस्ट बरो येता. ओके. चला. सो आतां न्ही आमकां एक ग्रीन पेस्ट करून घेवंक जाय चिकनाक लावपाक. सो हांगासर पळय हांवें हाफ बंडल कोथमीर घेतला आनी एक हाफ कप न्ही हांवें पुदिना घेतला, एका बरें वॉश केला हांवें ना. आनी हांगासर हांवें 3 ग्रीन चिली घेतला. तुमकां चड तीख जाय की मागीर हांव चिली पावडर घालतलें, ताका लागून हांव कमी तीख करतलें. हांव चिली घेतला, 1 इंच 1.5 इंच आलें घेतला हांगासर, आनी एक 7-8 लसूण घेतला. आतां हें सगळें न्ही आमकां मिक्सरान घालून थोडेशें हांव हल्दी पावडर घालतलें. ओके. सगळें मिक्सरान घालून न्ही आमकां एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. तो सगळें हांवें न्ही मिक्सर जारान ट्रान्सफर केला. आतां तातूंत घालता एक थोडेशें एक 1/4 टीस्पून हल्दी पावडर घालता आनी थोडेशें घालता. आतां हें न्ही आमकां बरें वांटून घेवंक जाय. आनी हांगासर न्ही थोडेशें उदक घालता, थोडेशें आं. आतां हेका न्ही बरें आमी फायन पेस्ट करून घेवया. सो हांगासर बरें चिकन हेका बरें वॉश करून घेतला. हांगा एक हाफ किलो चिकन आहा हें. तातूंत घालता मीठ, एक चवीनुसार मीठ घालता, ताका मातशें मीठ बरें लागोंक जाय. सो आतां घालता हांव ग्रीन पेस्ट. मिक्सरान लागला बरें पुसून घेता. तो मिक्सरान मसाला लागलेले थोडेशें उदक घालप आं, कित्याक खबर आतां मसालो वेस्ट जाता न्ही, ताका लागून हांवें थोडेशें उदक घातलां. आतां हें न्ही बरें मिक्स करून घेयात.
सो हांगा पळय एका हांवें बरें मिक्स करून घेतला. एका आतां हांव हाफ एन आवर दवरतलें. इफ तुमचे चड टायम आसा तुमी चड दवरूं शकता, ना जाल्यार रातचें तुमी मॅरिनेट करून न्ही फ्रिजीन दवरूं शकता. हें आनीक बरें मॅरिनेट जातलें. सो हांव न्ही फक्त हाफ एन आवर दवरतलें. सो म्हाका न्ही एक सबस्क्रायबरांनी कमेंट धाडलेलें हाऊ टू ग्रो पुदिना. पुदिना कशें ग्रो करपाचें. ताचें नांव आसा रेजिना ग्रेसियस. ताणें धाडलेलें हाऊ टू ग्रो पुदिना. तुमकां दाखयता. आयज पुदिना हाडलेलें न्ही सो दाखयता. आतां फॉर एग्जांपल हें आतां पुदिना आसा अशें आमी मार्केटांतसून हाडटा पळय तें बंडल. ओके, तो हें सगळें न्ही पानां काडून घेवंक जाय. ओके, जे पानां आमी यूज करता न्ही हेका रेसिपीक बीन, हें सगळें अशें पानां काडून घेवंक जाय. दाखयता तुमकां. तो हें डेट आसता पळय हें आमकां न्ही उदकान घालून दवरूंक जाय. आनी जेन्ना तुमी ते उदकान घालून दवरतले पळय डेट आसता पळय मातशें मोटें आसूंक जाय. केन्ना बारीक बी आसता पळय तें घेवप ना, तें उडोवपाचें. हें मातशें बरें आहा, मोटें आहा डेट. हेका न्ही अशें उदकान घालून दवरूंक जाय. पळयात अशें ताका उदकान घालून न्ही एक 2-3-4 दीस ताका उदकान अशेंच दवरूंक जाय. ते कितें जाता खबर आहा, सकयल न्ही ताका रूट्स येता मागीर बारीक बारीक बारीक. हेका अजून येवंक ना. येयला गे हां, मम्मी म्हणटा फक्त 2 दीस दवर. कित्याक ते मागीर कुसता मागीर उदकान आसता न्ही तें मागीर कुसता आनी पिड्ड्यार येता. फक्त एक 2 दीस दवरल्यार खूब जालें. इफ रूट्स बी येयना जाल्यार प्रॉब्लेम ना, डायरेक्ट तुमी ताका लावू शकता. तो माती घेयात आनी अशें लायात ताका. मम्मी हें फाल्यां लायतलें, तुमकां फालच्या विडियोन पळोवंक मेळटलें. ओके, सो सद्या हें आतां उदकान दवरलां. सो उदकान ताका न्ही अशें सकयल न्ही बारीक बारीक रूट्स येतले. एक 2 दीस दवरात. हें उडयत गे. हें पळय इतलें बारीक आसता तें घेवप ना. हेका उडयता हांव पळय अशें ताका न्ही दिसता आसतले रूट्स येतले. ओके, फक्त एक 2 दीस दवरा. इफ रूट्स येयना जाल्यार प्रॉब्लेम ना. तुमी डायरेक्ट तुमी माती घेयात आनी अशें लायात. ओके, आनी स्टार्टींग न्ही उदीक इल्लेशें घालपाचें. हां, उदीक 1 दीस उदीक घातलें न्ही तर 2 दीस उदीक न घातल्यार चलता. कित्याक जाता बरें, इफ चड उदीक घातलें न्ही तें मागीर मरतले, मागीर कुसतले. ताका लागून ताका चड उदक नाका. ओके, तो त्या उदकान दवरला. हे पळयात अशें सगळें पानां काडून जे मोठे मोठे देठ आहा पळय तेच घेतला हांवें उदकान दवरला. आतां आयज काल थोडेच घातलेले आनी आयज थोडे घातला. सो म्हाका मम्मी म्हणटा आपूण फाल्यांच लायता खंय पळय. ओके, आतां मग फाल्यां मम्मी कशी लायता पळय तुमकां दाखयता फाल्यां. ओके, अशें उदकान दवरूंक जाय एक 2 दीस. हां, ओके, तुमकां फालच्या वेळेर दाखयता हांव तें कशें लावपाचें तें. बरें पडटा अशें घरा पुदिना बी आसल्यार बरें जाता. ओके, दाखयता तुमकां मम्मीचें पुदिना बरें जालां. मम्मी आमी तेन्नाय पुदिना हाडटा न्ही आमी डेट ते उडयना, आमी लायता. मेळटा थोडे तरी पुदिना मेळटा केन्ना चटणी बिटणी करपाक. जेन्ना खूब जाता पळय पुदिना तेन्ना आमी चटणीच करना. जेन्ना पुदिना सुकता पळय तेन्ना आमकां चटणी खावपाचें रूच लागता. आतां पळय पुदिना भरपूर आहा, चटणी ना आमगेर. खूब दीस जाले पुदिना घालून चटणी करूंकूच ना आमगेर. तुमकां दाखयता बाल्कनीन जाल्ले आसा दाखयता तुमकां. हें पळयात. सो मम्मी अशेंच करता. मातशें एक मातशें मोठे मोठे देठ आसता पळय मातयेन अशी ती हें करता लायता. आनी तें पळय कितलें बरें जाता पळय. हें पळय बरें जालां. आनी खंय तांकां मातशें वत बरें पडलें न्ही जाल्यार पानां खंय इतले मोठे मोठे येता. खंय हांवें दुबय पळयल्लें इतले मोठे मोठे पान. हांगा तरी बारीक बारीक पान मेळटा पुदिना, ते मोठे मोठे पान. पळय एका वत मेळना न्ही ताका लागून तें बारीक बारीक जाला. पण कितें जावं केन्ना गरजेक जाय पडटा पुलाव बिर्याणी बी करतना. ओके, चला करूया आतां आमी चिकन सुक्का. सो हांगासर न्ही हांव एक 2 व्हडलो चमचो तेल घालता. एक 2 व्हडलो चमचो तेल घालता. आतां घालता हांव बटर. एक व्हडलो चमचोनी हांव बटर घालता. बटर तुमी घालात आं, टेस्ट बरो येता. सो हांगासर पळयात बटर न्ही बरें मेल्ट जाल्लें आसा. आतां हांव घालता कांदो. सो हांगासर न्ही हांवें 3 कांदे न्ही चॉप करून घेतला. सो आतां न्ही आमकां एक कांदो न्ही बरें एक 2-3 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो 2-3 मिनटांनी कांदे न्ही हांवें बरें फ्राय करून घेतला. आतां घालता एक धाकटो चमचो आले लसूण पेस्ट. बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी एक 2-3 मिनटांनी ताका बरें कूक करून घेयात. सो हांगासर न्ही कांदो हांवें बरें 2-3 मिनटां फ्राय करून घेतला. आतां घालता टोमॅटो. टोमॅटो हांगा 3 घेतला आनी ताका चॉप केला. थोडेशें मीठ घालता हांव सांबाळून आं, कित्याक चिकनाक आमी मीठ लावन दवरला. ओके, सो हे टोमॅटो शिजपा लागून न्ही हांव एक थोडेशें मीठ घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात.
सो आता धापून 1-2-3 मिनटां आमी कूक करून घेवया. मातशें टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जावंक जाय. सो 1-2-3 मिनटां जाल्ली आसा. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो टोमॅटो न्ही हांगासर मातशें सॉफ्ट जाल्ले आसा. आता आमी घालया मसाला. सो हांगासर घालता 1 धाकटो चमचो रेड चिली पावडर आनी थोडेशें घालता हांव. हें हांवें होममेड चिली पावडर घरा केल्लें. 1/4 टीस्पून घालता हल्दी पावडर. सो हांगासर घालता 2 धाकटो चमचो गरम मसाला. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. 1-2 मिनटांनी बरें आमकां हें फ्राय करून घेवया. सो हांगा न्ही हांवें 1-2 मिनटांनी हें मसालो न्ही बरें कूक करून घेतला. आतां आमी घालया चिकन. आनी हांगासर न्ही हांवें चिकन न्ही हाफ एन आवर दवरलेलें मॅरिनेट जावपाक. आतां आमी घालया चिकन. सो बावलांनी मसालो लागलेले थोडेशें उदक घातला हांवें. आता हें न्ही बरें मिक्स करून घेयात. सो हेका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला. थोडेशें उदक घालता हांव कित्याक खबर चिकनाक न्ही उदीक सुट्टलें. 1 हाफ कप हांवें उदक घातला. आनी इतलें उदीक घालचें ना हांव. बरें ताका मिक्स करून घेयात. आतां धापून न्ही आमकां हें बरें चिकन न्ही शिजोवन घेवंक जाय. धापून न्ही चिकन आमी कूक करून घेवया. तर पळयात हांवें न्ही लीड ओपन केला आनी ताका न्ही मदीं मदीं न्ही मिक्स करत रावंक जाय. हांवें न्ही फक्त हाफ कपच उदीक घातलेलें आनी आतां पळय चिकनाक कितें उदीक सुटलां. सो आजून हें जावंक ना. सो मदीं मदीं न्ही तुमी न्ही लीड ओपन करून न्ही मातशें ताका मिक्स करत रावात. सो आजून हें जावपाक जाय. आनी टेंटेड्यान शिव येयलो जेवपाक. हाय म्हण सगळ्यांक. टायम आहा न्ही तुका जेवपाक. ओके 4 वयता खंय तो. आनी हांगासर हांवें मँगो दवरला उदकान घालून. रितिका मँगो नाल्यार जेवण वचना. सो जालें 2 वर जाले उदकान घालून दवरला. कित्याक लागून घातला खबर आहा मँगो खूब हीट न्ही उदकान घालून दवरल्यार हीट कमी जाता ताका लागून. सो पळयात दाखयता तुमकां. तो ऑलमोस्ट न्ही जाल्लेलें आसा आनी चिकन बीन न्ही बरें शिजलेलें आहा. सो इतलेच ग्रेवी दवरतलें हांव आनी मागीर तें न्ही आनीक ड्राय जातलें. ओके सो म्हाका न्ही एक 20-25 मिनीट लागले. सो हें बरें ड्राय जाल्लें आसा. सो हें हांवें मातशें टेस्ट करून पळयलें. मातशें तिखट जाला. सो रिती खावचना मागीर ताका लागून हाफ लेमन ज्यूस घालता. हितून न्ही तिखसाण मातशें कमी जातलें. ओके सो हांगासर मीठ बीन सगळें परफेक्ट आसा. सो हांगासर आमचें चिकन सुक्का रेडी. मुद्दम तुमी ट्राय करता तुमकां तें खूब आवडटलें. हें पळयात टेम्पटींग जाला. चपाती आनी आसल्यार विचारपा नाका. सो मम्मी म्हणटाली चपाती करया म्हणून आतां. सो म्हणटा आतां चपाती नाका कित्याक खबर आहा दनपारांनी आमकां शीतूच जाय नाजाल्यार आमकां जेयल्यार काय जायना. केन्नाय चुकोन आमी चपाती करता दनपारचे. पण म्हटलें आतां चपाती नाका शीतूच करया. सगळें रेडी आसा सांगा. रातची आमकां चपाती जाय. रातची आमी शीत जेयना चपाती. चपाती वांगडा न्ही हें बरें लागता. ओके सगळें जाल्लेलें आहा. मम्मी गेला न्हांवपाक. ओके जेयता आमी मागीर आमकां तें बाल्कनी आयस्क्रीम करूंक जाय. ओके चला. सो हांगा दाखयता तुमकां आमची चिकन शाकोती. हें पळयात चिकन शाकोती रेडी. कोणा चिकन शाकोती जाय तें खायात. कोणा चिकन सुक्का जाय चिकन सुक्का खायात. पण आयज हांव चिकन सुक्का खातलें. सो आयज आसा 2 बर्थडे तांकां विश करया. सो फर्स्ट आसा डेनवर. तो विशींग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमचे हेल्थ बरें दवरची आनी जे कितें विश आहा पळय सगळें देवान पुराय करचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे डेनवर. तो नेक्स्ट आसा फेल्सी नोरोना. तो विशींग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमचे हेल्थ बरें दवरचें आनी जे कितें तुमची विश आहा पळय ते सगळें देवान पुराय करचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे फेल्सी नोरोना आनी डेनवर. या रे Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. ओके चला.
तो जस्ट जालें आमचें जेवण आनी तुमकां सांगू चिकन सुक्का न्ही एकदम टेस्टी जाल्लें मुद्दम तुमी ट्राय करात ओके. तो आनी शिव न्ही जस्ट जेवून गेलो. सो आतां आयला हांव बाल्कनी क्लीन करपाक. तो पयलीं न्ही हांव सगळें सामान न्ही सगळें काडून घेता. तुमकां दिसता आसतलें एक क्लीन कशें पण ना खूब धूळ आहा की सदांच न्ही डीप क्लीन करपाक जायना खबरा. ताका लागून हांव कितें करता सदांच हांव मशीन मारता पळय तेन्नाच हांव न्ही सगळें वयल्या वयर ताका न्ही क्लीन करता मशीन मारता. सो वयर तुमकां न्ही सामकें क्लीन दिसतलें पण भितर भितर सामकी धूळ जाला. आनी लास्ट न्ही हांवें क्लीन केलेली दिवाळेक. सो तेच्या नंतर हांवें डीप क्लीन करूंकूच ना. सो म्हटलें आयज करया आनी आतां पावसूय स्टार्ट जातलो तेन्ना न्ही मातशी धूळ कमी जाता ओके. ताका लागून पावसाच्या पयलीं न्ही हांव सगळें अशें न्ही डीप क्लीन बी करून घेता. सो लास्ट व्हिडिओन तुमी पळयला आसतलें हांवें तो बाल्कनी क्लीन केला. सो आयज एक उरलेलें म्हाजें हें. सो आयज म्हाका कशें करून हें कंप्लीट करूंक जाय. सो सगळें सामान हांवें काडून घेतलां आनी न्ही इतलें इजी नाही खूब टायम लागता. सगळें सामान काड भायर दवर मागीर परत तें सामान दवर. सो आसूं म्हटलें एक टायमपास जाता म्हाका क्लीन करपाक आवडटा. म्हाका क्लीन बीन करपाक न्ही खूब आवडटा. सो सगळें हांवें सामान भायर काडून दवरलां आनी मॅट न्ही म्हाका एक्चुली न्ही मॅट न्ही हो वॉश करूंक जाय आसलेलें पण हें न्ही मॅट वॉश करपाक इतलें इजी ना खूब हेवी आसा आनी हाका सुकोवपाक व्हडलो जागो जाय. सो फ्लॅटान तें उपकारना. सो शिव म्हणटा केन्ना वॉश करनाका जस्ट ताका न्ही हांव वयल्या वयर न्ही हांव मशीन मारता. जितली भितर धूळ बीन आसा पळय तें मशिनाक ओडून घेतलें. सो हांवें सगळें हांगा मॅट बीन टेबल बीन आसा पळय सगळें हांवें काडून घेतलां. आतां हांव हांगा पयलीं मशीन मारया म्हणजे कितें कचरो बी आहा पळय तें काडून घेवया. मागीर हांगासर हांव बरें उदक घालून हेका न्ही बरें वॉश करतलें हांव ओके. आनी वयर बीन पळयात हें मशीन आसा म्हण न्ही म्हाका बरें हें जालें यूज जालां. वयर बीन जितलें धूळ बी आसा न्ही हे मशिनान न्ही बरें इजिली काडूंक मेळटा. सो हांगासर न्ही हांवें कुंडेचे सकयल ते प्लेट्स बीन आसता पळय ते मम्मीक दिले हांवें वॉश करपाक. खूब माती बीन भरलेलें आनी जे आमचे प्लांट्स बीन आहा न्ही सगळे प्लांट्स मातशे पानां सुकलेले की बेंगळूर गेल्ले न्ही तेन्ना मातशे सगळे पानां बी न्ही सुकलां. सो म्हटलें करया म्हटलें आयज सगळे पानां बी सुकलेले काडया. रितूक येयला म्हाका हेल्प करपाक. रितूक थोडेशी हेल्प केलें आनी गेलो. तर आतां मम्मी येयला. सो एक मनी प्लांट आनी खूब व्हडलें जाला. सो ताका लागून मम्मी म्हटलें ते सगळें काड तें. सो पयलीं हांव कितें करतलें सगळें सुकलेले पानां बी काडून घेतलें मागीर न्ही प्लांटाक न्ही उदक मारतलें कित्याक खबर खूब धूळ जाला पानाच्या वयर. सो केन्ना केन्ना कितें करता खबर एक एक कुंडे व्हरून न्ही हांव बाथरुमान दवरता आनी स्प्रे करता. सो आयज म्हटलें सगळें हांगाच स्प्रे करया आनी स्प्रे करून जालें की जे कुंड्यो आहा पळय ताका बरें हांव पुसून घेतलें कित्याक खबर ताका सगळें न्ही धूळ जाल्लें आसता. सो कुंडेचें काम जालें म्हाजें पानां बी सगळें काडलें हांवें सुकलेलीं पानां बीन. सो आतां न्ही फ्लोर आहा पळय उदक घातलां हेका बरें हेका वॉश करून घेता पुसता आनी मागीर आहा जशें सामान न्ही परत ताका जाग्यार दवरता ओके. सो सगळें हें काम हांव करून घेता मागीर हांव तुमकां मेळटा. फायनली पळयात हें जालें हें सगळें आनी वयर सगळें न्ही बॉटल शिवनरी तिकान दवरलां हें पळयात. आनी हांगासर जे मनी प्लांट आसलेले पळय तेका मातशें हांगा लावून दिला स्टीक केला टेप लावून पळयात अशें मागीर हांगा सोडलां मागीर हांगच्यान मागीर तें आनीक तें हें जातलें वाडटलें. सो आनी एक प्लांट आसलेले पळय म्हाका ते मिशेलान दिल्लेले वेडिंग एनिवर्सरीक ताका न्ही मिली बग्स लागला परत व्हायट कलर किडे आसता पळय ताका परत जाला. सो ते हांवें टॉयलेटीन दवरला ताका परत म्हाका नीम स्प्रे करूंक जाय. खबर ना परत परत कशें जाता खबर ना आतां पळोवया आतां. आनी चडशें हांवें न्ही म्हणजे पयलीं न्ही गचगच आसलें सगळें काडलें हांवें. आनी हे प्लांट पळयात हांगासर न्ही मम्मीन हें लायिल्लें पुदिना हें पळय जाला ओके. सो हें मनी प्लांट न्ही हेची कुंडी आहा पळय धाकटी आहा हेका ट्रान्सफर करतले व्हडले कुंडयेन हो कुंडी आहा पळय हेका ट्रान्सफर करतले आनी हे प्लांट काडून ह्या कुंडेन लायतले. सो ते पळोवया ते मम्मी करतली. आनी हांगासर सगळें हांवें ते पेंट केल्लेले सगळें हांगा दवरलां आनी हें सगळें हांवें काडूंक ना हें पेंट केल्लें पळय सॉरी ओके ओके हें पेंट केल्लें पळय हें हांवें काडूंक ना तशें दवरलां बरें आहा तें. आनी हांगासरूय आसा. सो बरें क्लीन केलां आतां बरी दिसता की नीट एंड क्लीन जालां सारकें आतां बरी दिसता. आनी सेम हेका हांवें मातशें वॉश केल्लें धूळ जाल्लें वॉश करून न्ही सुकोवपाक दवरलेलें.
सो जालें ऑलमोस्ट. आयज बाल्कनी एकदम क्लीन जाला हे पळयात. आनी हांगासर मातशें क्लीन केलें. आनी हांगासर हें आहा पळय हें हांगा लायलेलें शिरातान कितें दिसता न्ही एसीचे पायप ते ताका लागून हें धापलेले ते मातशें पडले ते आमी शिव लायतलो. सो ऑलमोस्ट सगळें जाल्लेलें आहा हें पळयात चकाचक क्लीन. सो बरें दिसता. म्हाज्यान तोंड पळयनाका घामान बुडला सारकें. सो ऑलमोस्ट आयज एक काम जालें बरें दिसलें हांव क्लीन जालें. मातशें हांवें हांगा स्पेस चड दवरला आनी चडशी मागीर बॉटल्स पेंट केल्ले बॉटल्स आसलेले ते उडयले हांवें. ते मातशें ओल्ड जालेले डिजायन. सो आनी हें आहा पळय राव रे हें हांवें केल्लेलें न्ही. हांगासर मदीं स्पेस आहा न्ही हांगा थंयसर हांव बरें येतलें एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ. हे पळय हें तुमकां आयज रातचें करता फाल्यां दाखयता हांव. हे पळय थंय हांगा दवरला. कितें दवरपाक प्रॉब्लेम कांय ना पण धूळ न्ही खूब जाता आनी धूळ जालें न्ही मागीर वार जाता क्लीन करपाक कितें रे. सो ओके तो जालें. आतां हांव वयता शावर घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके तुजें नांव बीन घेवपाचें आहा. ओके चला. तो जस्ट शावर घेवन येयलें हांव म्हणजे वदळूच येयल्लें अशें एडिटींगचें काम करतालें ताका लागून आतां मातशें म्हटलें एंडींग करुया. रित्वी न्हिदलो. रित्वी आयज दनपार न्हिदूंक ना न्ही म्हाका तो हेल्प करतालो. सो आतां न्हिदलो जेवच्या टायमार न्हिदलो. सो बरी दिसता आयज म्हणजे बाल्कनी क्लीन जालें न्ही बरी दिसता. आनी ही खुर्ची आहा पळय हें खुर्ची म्हज्या डॅडीचें जें म्हजें ओल्ड घर आहा पळय मम्मीचें घर थंयसर आसलेलें घेवन येयल्लें आमी. सो डॅडी त्या घरान सगळे वस्तू आमी थंयच दवरला काय हाडूंक ना हांगासर कित्याक आमी ते फ्लॅट न्ही रेंटाक दिला. जे डॅडीचे याद आहा पळय ते एक चेअर घेवन येयला आमी. डॅडी न्ही कामातून आयलो की चेअरार बसतालो. सो म्हटलें काय हाडना जाता इतली चेअर हाडया म्हटलें. सो हे पळय थंय आसा म्हणजे डॅडीचे चेअर. ते चेअर पयली की न्ही डॅडीची याद आमकां. सो ते घेवन येयला हांव. ओके सो एक काम जालें आयज बरी दिसली जिवाक. ओके तो आतां न्ही हांव थोडेशें नांव घेता. ओके चला आनी मागीर व्लॉग एंड करता की म्हाका न्ही एडिटींग बी करूंक जाय ताका लागून. बूक कर रे. चला बाल्कनीचें काम जालें. आतां व्हडलें काम उरलां तें किचन सामकें मेस जाला गे. किचन बरें क्लीन करूंक जाय. आतां पळोवया चिंतलें फाल्यां करया म्हणून. ते फाल्यां खंय मम्मी एक कितें रेसिपी शेअर करता काय तुमकां आई स्टायल. पळोवया कितें तें. तो मँगो सोंपा पावला न्ही तो म्हटलें फाल्यां म्हणपालें मम्मी म्हाजें स्टायल करता कितें करता खंय तें तुमकां फाल्यां दाखयता. आतां किचन क्लीन पळोवया परवा बी करतलें. तो मम्मीक तें खावंक जाला खंय तो म्हटलें फाल्यां कर दाखयता तुमकां फाल्यां. सो फाल्यां किचन क्लीन जावचें ना. ओके नॉर्मल ब्लॉग येतलें. ओके सो नांव घेता सोनू रिबेलो, कॅटी परेरा, प्रियंका तेंडुलकर, अर्चना नाईक, सॅम्युएला फर्नांडीस, आयरीन रॉड्रिगीज, मारिया रॉड्रिगीज, लॉरेन कोलाको, फ्लोरिडा फर्नांडीस, लीना डी आल्मेडा. सो इतलेंच नांव घेता आयज. आनी खूब आसा नांव घेतलें हांव फाल्यां परवा. ओके टेंशन घेनाकात. कोणाचें नांव बीन चुकलां जाल्यार म्हाका कोणाचें नांव बीन चुकलें जाल्यार नेक्स्ट ब्लॉगान घेतलें हांव. ओके आनी तुमी बी कमेंट करा कोणाचें नांव बी घेवंक जाय अशें दिसता की तुमी प्लीज कमेंट करा. ओके तो चला यो मरे रित्वीक वार येता खंय अशें दनपारतून न्हिदता तो. आयज दनपार न्हिदूंक ना न्ही सो आतां ताका मातशें बेजार येयला. यो रे बाय म्हण मरे यो रित्वीक हांवें खूब उठयलें तो उठना. ओके सो लॉग हांव हांगाच एंड करता. म्हाका पुरो आला हांगासर. यो रे लिपोन पळयता उठना. ओके तो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय टेक केअर.